आमच्या गोंयांत गोमांचल म्हणटात. गोमांचल म्हळ्यार गो म्हणल्यार गाय आनी मांचल म्हणल्यार ही जागा. गोंय सारक्या परशुराम भुमींत जायत्या वर्सां पासून देशी गाय हिचें संवर्धन केलें वतालें आनी प्रत्येक सण वार आसल्यार सुद्दां गायेचो एक संदर्भ त्या सणाक जोडलो वतालो. प्रत्येक राज्यात आपल्या प्रांतीय ज्या प्रांतांत आपल्याकडे गायी आसा, गोधन आसा, ह्या गोधनाचें नामकरण केलें किंवा ताका आमकां म्हणटा ब्रीड आयडेंटिफिकेशन किंवा जात, त्या जनावरांची जात तांच्यांनी आयडेंटिफाय केली. पण आमचें गोंय हाका खूब फाटीं पडलें. खास करून आमच्या गोंयांत जायते वर्सां जाले की आमची स्वताची जी देशी जनावरां आसा तांकां खंयचेच एक वेगळें अशें नांव, स्पेसिफीक नांव नासलें किंवा तांची जात नासली. पयले जनावरां भितर आगोंदाचो दुकर हाका आमचे गोंयचे ICR जे आसा, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट किंवा भारतीय कृषी विज्ञान केंद्र हाणें तांचें पयलें नामकरण केलें. जसो आमचो आंबो जो मानकुराद ताका नामकरण केलें, तशेंच ह्या ब्रिडाक नामकरण जालें. ताज्या नंतर 2015 सावन डॉक्टर चाकुरकर जे आतां भारतीय कृषी विज्ञान केंद्र ओल्ड गोवा हांचे डायरेक्टर आसात, तांच्या आनी आमी सगळ्यांची एक टिमीन 2015 सावन आमच्या गोंयांत वेगळ्या भागांनी ज्यो गायी आसा देशी, खास करून देशी गायी आसा, तांचे आमी म्हायती संकलीत करपाक सुरवात केली. आनी ही म्हायती काडटना किंवा आमी तेंचें आयडेंटिफिकेशन करतना आमकां अशा एका गायेचो आस्पाव मेळ्ळो जी गाय आतां श्वेत कपिला म्हणून आमच्या राज्याची गायची नोंदणी जाल्ली आसा. ही जनावरां आमी आयडेंटिफाय करतना तांचो रंग, तेंची शिंगाचो ठेवण किंवा काशेची ठेवण, पांयाचे खूर, तांचो शेपडीचो गणो, अशे विविध फिनोटायपिक कॅरेक्टर आमी घेतले. त्याच बरोबर तेंची दूध दिवपाची क्षमता आनी त्या दुधाचे गुणधर्म, खास करून औषधी गुणधर्म जे आसा, वखदी गुणधर्म आसा, हे गुणधर्म आयडेंटिफाय केले आमी. आनी जवळ जवळ 3 वर्सां ताजेर कंप्लीट अभ्यास करून, संशोधन करून आमी ICRान आपले प्रपोजल नॅशनल ब्युरो ऑफ जेनेटिक्स रिसोर्सीस हरियाणा ही एक संस्था आसा, त्या संस्थे कडेन आमी प्रपोजल पुटअप केलें आनी ताका 2019-20 मान्यता मेळून आमच्या गोंयचे पयली श्वेत कपिला ही गाय ही जात ही त्या संस्थेन निवडून आमकां मान्यता दिली.